नमस्कार. आज आम्ही हांगा आसा आवेडे बोरी ह्या गांवान आनी बोरी म्हणटा तो गांव जेन्ना आमी मडगांव वयता फोंडेच्यान तेन्ना मदीं हो आवेडे बोरी म्हणटा हो गांव लागता आनी ह्या गांवान सुसज्ज अशें साईबाबाचें देवूळ आसा आनी हे साईबाबाचें देवूळ इतलें फामाद जाल्लें आसा की जायते भावीक ह्या देवळान येता. आज आमी जमले हांगासर जाणून घेवपाक की ह्या देवळान जी मुर्ती स्थापना केल्ली ताका जवळ जवळ 26 वर्सां कंप्लीट जाता आनी 16 आनी 17 तारखेक ताची मुर्ती स्थापना वर्धापन दिन महोत्सव मनयलो गेलो वतलो. ताका लागून ह्या पुराय देवळाची स्थापना केन्ना जाल्ली, मुर्ती केन्ना स्थापना जाली आनी मुळात कशें कितें भावीक हांगासर येवपाक लागले आनी ह्या देवळाक पश्चिम शिर्डी अशें म्हणटा. सो सगळी म्हायती आमी आयज जाणून घेतले. जे हांगसरले कमिटी मेंबर आहा श्री साईबाबा सेवा मंडळ ट्रस्ट तेजे अध्यक्ष रायकर आहा, सचिव तेंचे संतोष नायक, तशेंच वांगडी यांच्या कडल्यान आनी जे हांगासर डिवोटीज येता म्हणल्यार जे भक्तगण येता त्यांच्या कडल्यान जाणून घेतले की कशा पद्दतीन साईबाबा तांकां पावल्लो आसा आनी ते तेंची आजून पर्यंत तेंची भक्ती भावना करता. त्याच प्रमाणे एक सांगिल्लें दिसता की दर ब्रेस्तारा हांगासर लोक येतात आनी दोनूय टायम हांगासर महानैवेद्य आसतात. त्या प्रमाणे आमी तेय बीन लोकांक मुखार दाखयतले की कशा पद्दतीन हो इतलो महानैवेद्य तयार करतात लोक आनी लोकां पर्यंत हो पावयता. भक्तीक नांव रुपाची मर्यादा ना. जंय अनुभूती थंय भाव भक्ती आणि जंय भाव भक्ती थंय अनुभूती. कोणाचे कुळ देवाचे ठाई, कोणाचे देवीचे, कोणाची भक्ती संत महंताच्या पायी. साईचे शिर्डीचेंय अशेंच. साईचो प्रेम करुणा मायेचो संदेश जंय सावन चारूय दिशांनी फाकलो ते मूळ स्थान शिर्डी. लाख कोटी भाविकांक साईची ही शिर्डी काशी तीच त्रिवेणी. आज देश विदेशांतल्यान आयिल्ल्या दिसा लाखांनी पावलां ह्या साई दर्शनाच्या वारीक असतात. पण त्या स्थानाकूय शेवटी मर्यादा आसाच आणि म्हणून त्या साई भक्तांची दर्शनाची तान भूक भागोवंक ह्या शिर्डीची प्रतिरुपां भक्तांनी शक्य थंय उबी केली आणि साई भक्तांच्या बळार ती वसयली. कोकणातल्या ह्या परशुरामाच्या भुंयेंत, ह्या गोमंत भुंयेंत देव देवस्थानाची शेकड्यांची परंपरा. अंत्रुज महाल हो तर पावला कणकणीत देवस्थानाचोच. नाशिल्ली ती शिर्डी पूण तीवूय उबी जाली. तरी शिर्डी ती शिर्डीच म्हणून अंत्रुजातली ही पश्चिमी शिर्डी. आवेडे बोरयेचे साई मंदिर नावारुपाक तिची वळख पश्चिमी शिर्डी. तेन्ना मुर्ती स्थापनेक आमी हांगा शिर्डीचे पुजारींक बी हांगा आपयल्ले आनी तेंचे विश्वस्तांकूय हांगा आपयल्ले. तेन्ना हे सगळे अवार्ड बी सगळे हे वैभव पळोवन तांकां कितें तरी तेंच्या मनां विचार आयलो. तेणी अशें म्हटलें की हाका पश्चिम शिर्डी म्हणून कित्याक नांव दिवप न्ही अशें म्हणून अशें जालें. आनी तेन्ना त्याच दिसा मुर्ती स्थापन जालें आनी त्याच दिसा तेणें म्हणलें की हाका आयच्यान पश्चिम शिर्डी म्हणया म्हणून. मागीर तेंच्यांनी हें नांव आमकां दिलें शिर्डीच्या लोकांनी विश्वस्तांनी. ते ट्रस्टी आसा ते आयिल्ले हांगा पळय तेंच्यांनी दिल्ले आनी त्यामुळे हाका पश्चिम शिर्डी म्हणून नांव पडलें. पणजे सावन सादारण 30 किलोमिटराचेर आशिल्लें हें देवूळ मध्य कोकणांतल्या साई भक्तां खातीर दुसरी शिर्डीच. हांगा दिसाचो दिनक्रमूय शिर्डी सारकोच. जशी शिर्डी दर बेरेस्ताराची सुरवात साईच्या काकड आरतीन, तशीच बोरये ह्या पश्चिमी शिर्डीत. प्रत्येक ब्रेस्ताराक सामकें कांय ना म्हणल्यार 2000 प्लस. 2000 हय हय.
आणि तुमी तांकां महावादने दनपारां आनी रातचोय दितात. रातचो दितात. रातचे तर एक एकदां महाप्रसादाक 4-5 हजार असतात. म्हणजे आरती जाली पालखी जाली की लोक दुसऱ्या टायमार येतात न्ही म्हणून मागीर तो लोक वाडत असता. साईबाबा सेवा मंडळ ट्रस्टाचे हे मंदिर. काकड आरती, साईची भजनां कीर्तनांनी वातावरण तशेंच भक्तिमय. देवळा भोवतणी निसर्गमयी वाठार, भाविकांच्या मनशांतीक सुवात. साईच्या दरबारांत आयिल्लो खंय उपाशी आनी रित्या हातांत वचना, तो नित्यक्रम बोरयेच्या ह्या शिर्डीचो. साईबाबाचो जल्मदीस, गुरुपौर्णिमा, साईचो समाधीचो दीस, तशेंच होळी, दिवाळी, दसरो अशे वेगवेगळे धार्मीक सण, उत्सव, व्रतां हांगा मोठ्या भक्तिभावान जायत असतात. वातावरण सदां काळ साई भक्तिमय. हे पश्चिमी शिर्डीक आतां 25 वर्सां जाली. 16 आनी 17 डिसेंबर 2023 देवस्थानाच्या मुर्ती स्थापनेचे रुपये महोत्सवी वर्स पुराय जाता. त्याच निमतान प्रुडंटाचे हे खासा फीचर. तसो ह्या साई संस्थानाचो इतिहास आणि प्रवास 50 वर्सां पोन्नो. 3 ऑक्टोबर 1977 सुरवात साईच्या एका फोटोवान जाली. पणशीकराची दर आयतारा प्रवचनां जावंक लागली. ह्या सुश्राव्य प्रवचनांक भाविकांची गर्दी आणि भाविकांचो प्रतिसाद वाडूंक लागिल्ल्यान ही प्रवचनां दर आयतारा जावंक लागली. आनी अवघ्या दशकां भितर 1988 साईन आपल्या प्रतिस्थानाची, पश्चिमी शिर्डीची बुनियाद भक्तांच्या हातान घालून घेतली. साईची झोळी केन्नाच रिती ना. मागीर भक्तांची कशी आसतली? भाविकांनी मोठ्या भक्तिभावान साई स्थानाच्या वास्तूक वर्गणी एकठांय केली आणि ह्या साई स्थानाचे बांदकाम 1995 पुराय जालें. पश्चिमी शिर्डी उबी जाली. बाबाचो प्रचार स्टार्ट जालो तो 1977 असो स्टार्ट जालो की आबाजी पणशीकर जे बाबाचे प्रचारक आशिल्ले ते गोंयांत आयिल्ले आनी तेंचे प्रवचन कुमारजुवा मार्सेल हांगा चालू आशिल्लें. म्हणजे आमच्या लोकांनी मागीर अशें ठरयलें की आमी एक दिसून ताका मेळया आनी हांगा प्रवचन करपाचो एक प्रस्ताव मांडुया म्हणून. त्या प्रमाणे आमी कुमारजुवे गेले. मागीर तेणें आमकां सांगलें तुमी करता जाल्यार केन्ना करतले? आमी म्हणलें तुमी डेट दिया आमकां. ताणें मागीर आमकां तारीख दिली की 1, 2, 3 ऑक्टोबर 1977. तेन्ना फक्त बाबाचो एक ल्हान फोटो, ल्हान झोपडी कशी आमी बांदून थंय पुजा केली आनी आबाजी पणशीकरान तेन्ना 3 दीस प्रवचन सांगलें. प्रवचन सांगून लोकांक तेजो अर्थ पटोवन दिलो. तेन्ना प्रवचन जातकच ताणें म्हणलें की तुमी आतां हें हांगा पुरती सोंपयतले काय कंटिन्यू करतले? मागीर आमी सांगलें की आमी फुडें व्हरतात, चलयतात म्हणून. कांय साई भक्तांनी सुरवेक हांगा साईबाबाचो फोटो पुजेक लायलो. उपरांत 1978 पापेलावाचे रंगयिल्ले प्रतिमेचे दर्शन घेवंक भावीक यो वच करूंक लागले. पयलीं फोटो दवरलो सुरवातीक आनी मागीर दुसऱ्या वर्सा एक आमचोच एकटो तेणें तो पेंटर आशिल्लो, तो बरो आर्ट करतालो. तेणें साईबाबाचो पुठ्ठ्याचेर आमकां आकृती ड्रॉ करून दिली आनी ती करतकच मागीर आमी पुठ्ठ्याक पुजा करपाक लागली. मागीर प्रत्येक आयताराक आमचोच एकटो भावीक जो भिकारो नायक म्हणटा ताणें प्रवचन सांगपाक स्टार्ट केलें. आनी अशें जालें की चमत्कार असो की लोकांची गर्दी प्रत्येक आयतारा वाडोवंक लागली भरपूर. मागीर आमच्या सगळ्यांनी एक विचार केलो की ही खोपटी घालून काय चलचें ना, फुडें एक आमकां देवूळ जाय. आनी तेच कंटिन्यू करपा खातीर आमी एक व्हडलो माटोव घालताले. जवळ जवळ 25-30 माडयो यूज करून कोणे मल्लां घालून आमी वांटो करताले. आनी तो एक प्रतिश्ठीत व्यक्ती ते हे सगळें आमकां फ्री दितालो. अशी ताणें 12 वर्सां आमकां दिली. 12 वर्सांनी मागीर आमी मनान धरलें की जागा घेवपाची. सो आमी सगळे लोकांनी जे मेंबर आशिल्ले तेणी 24 जाण आशिल्ले. आमी 24 जाणांनी पयशे कंट्रिब्यूट केले. कोणे 1000 दिलो, कोणे 500 दिले, कोणे 2000 दिले, कोणे 3000 दिले. अशें करून आमी ती जागा घेतली. 1400 स्क्वेअर मिटर देवळा पुरती आमी जागा घेतली कित्याक सगळी घेवपाक आमचे कडेन जमनाशिल्ली. त्या नंतर 1981 जागा घेतली. 86 आमी फावंडेशन घातलें आनी ते पयलीं फावंडेशन घालता आसतना आमकां नाना बांदेकारान 50,000 रुपया दिल्ले पयलीं. आनी तेजे वयल्यान आमकां एक स्फूर्ती येयली की आमी हें करूं शकतात. नंतर आमी 92 आमी लॉटरी घातली, डोनेशन कुपन्स. तितूंतल्यान आमकां पयशे मेळ्ळे.
तितूंतल्यान आमी आनी आमकां एक आनी शक्ती मेळ्ळी की आमी हें करूं शकता म्हणून. 1997 साई मंदिराची मूर्ती स्थापना झाली. ही मूर्ती खासा संगमरवरी राजस्थानातल्यान करून हाडिल्ली. जवळ जवळ 92-93 आमी देवळाचें काम कंप्लीट केलें आणि नंतर अशें ठरलें की एक आतां बरी एक मार्बलाची मूर्ती हाडपाची. तेन्ना आमचे सगळे 7-8 जाण हांगा राजस्थानान गेले, मूर्ती पळोवन आयले, थंय ऑर्डर दिली आणि नंतर 1997 1, 2, 3, 4 डिसेंबर हे 4 दीस आमी मोठो उत्सव केलो आणि 4 डिसेंबराक ही मूर्तीची स्थापना केली विधिवत कार्यक्रमात. त्यानंतर एक ख्रिश्चन बाई ती मडगांवची, तिजो चलो न्ही हांगा हॉस्पिटलान बरो नाशिल्लो म्हणजे तो टोटल भाजलेलो आनीक 7-8 दिसांनी ताका डॉक्टरान सांगलें बरें लागना म्हणून. पण ते बाई थंय एक रुमान कॅलेंडर दिश्टी पडलें, ते साईबाबाचें कॅलेंडर आशिल्लें आनी वार ना फेर ना कांय ना आनी ते फडफडटाले अक्षरशा. आलो नाशिल्लें पूण फडफडटाले. पूण तो जो तिका मोटरसायकलवालो पळय व्हरून पावयतालो हाडटालो पळय तो तेन्ना ते खबरी गेलो चल्याच्या. तेणें सांगलें कितें कॅलेंडर म्हणपाक वाऱ्या शिवाय फडफडटा हो देव कोण? तेणें सांगलें साईबाबा. आपल्याक खंय वचोंक मेळटलें? तेणें सांगलें आपूण तुका व्हरता. तो बरोवचे पण ताका खबर आसली. तो ताका स्ट्रेट हांगा घेवन आयलो. हांगा घेवन येतकच ताणें ताका विभुती दिली आनी ताका सांगणें करून घेतलें आनी ताका सांगलें वचून ही विभुती त्या भुरग्याक लाय. आनी तो विभुती लावन ताका दोतोराची जी ती वखदां आशिल्ली ती सगळी पारपाक लागली आनी तो भुरगो सामको कंप्लीट बरो जालो. पूण ते बाईन हुबळी वचोन एक आमकां सिमेंटाची मूर्ती दिल्या ती वयर आसा. ती मूर्ती तिणें दिल्ली आनी ते मूर्तीचो प्रताप असो की हांगा अखंड सामकी गर्दी, इतकी गर्दी की आमकां कंट्रोल करपाक त्रास जावपाक लागली, इतली गर्दी. खंयच्या वर्सा हे गजाली? ही सादारण 93 जाली, 1993. आणि मागीर तुमी ही दुसरी मूर्ती हाडपाचो हय. आता ही आता तयार बीन केल्या ती कोणे अशी? तो भारद्वाज न्ही तो, राजस्थानचो भारद्वाज म्हणून. आमचे 2 दीस कार्यक्रमाची रूपरेषा म्हणल्यार सकाळीं 16 तारखेर सकाळ फुडें 5 वरांचेर काकड आरती जातल्यो. तेजे नंतर 9 अभिशेक आसतलो आनीक भावीक येत आसता न्ही परत 12:30 सदांच सारकेच आरती आसतल्यो. एका महाप्रसाद चालू जातलो. मागीर 1-3 पर्यंत आमी तो महाप्रसाद चालू दवरता कारण सांजचो परत रांदपाची बीन गडबड उरता. तशेंच मागीर सांजची परत 6:15 आरती जातल्यो. 8 पालकी एक 8, 8:30, 9 पर्यंत ते परत क्लियर जावन परत महाप्रसाद चालू जाता आनी मागीर आमचो 8 हांगा कल्चरल प्रोग्राम आसतलो. तशेंच सेम तीच पद्दत दुसरी सकाळ फुडें 2 तारखेक परत तशीच सकाळीं काकड आरती अभिशेक, परत 12 आरती 12:15 परत दनपारची आरती जावन जेवण मागीर सांजचे एक कार्यक्रम चालू आसता आमचो ती पूर्णावती जातल्यो. एक 1:30 पर्यंत ती पूर्णावती जातल्यो. आनी आमकां एक कितें मातशी समस्या म्हणल्यार कशें जाता साईभक्त येत आसता आनी येवचे अपील करता हांव सगळ्यांनी चडांत चड हांगा भेट दिवची. आनी दुसरे दिसा आमचो परत मागीर सांजची जेवण जालें की परत आनी एक प्रोग्राम आसा तो मातसो मोठो प्रोग्राम जातलो. एक गायन स्पर्धा आसतली प्लस आमची वैशाली माडे तेंचो एक प्रोग्राम आसा. अशें करून आमी एक सादारणचे 2 दीस मेळोन एक 25,000 लोक म्हणजे साईभक्त येवन वयतात. आमकां कार्याध्यक्ष पयली फावटी अशें मेळ्ळ्यात की तांकां आमी उंचूय म्हणपाक शकना आनी सकयलूय म्हणपाक शकना. सामकी बरें म्हणजे आमचे कडेन सामकी पूर्ण सहकार्य फूल टायम खंयचोय टायम सांगलो पात्रांव अमके कडेन वचपा जाय रेडी जाता तेजे परीन तो काम करता आमचे परीन आमी काम करता. कसलोच कांयच क्लेश ना, सगळें बरे भशेन वेवस्थीत आनी एक उत्साह तेंचे कडेन असो आमकां पळोवपाक मेळ्ळो की कार्य करपा खातीर कार्याध्यक्ष काय आमी बेश्टे नांवा खातीर. तेजो आमकां बाबूक पळयतकीर कळ्ळें की कार्य करपा खातीर न्ही तो कार्याध्यक्ष म्हणून काम करिना, तो काम केले नंतर कार्याध्यक्ष ताका म्हणचो पडटलो इतली काम करता. आनी तेणें आमकां एक उतर दिलां की कांयच भिवपाचें ना, पूण तुमचे भशेन साईभक्त सगळें काम बाबा एक तेजे फाटल्यान आमी. आतां म्हणजे सादारण हें रिन्युवेशन जाले नंतर आनी बाकीचें आमी एक तकलेन घेतलां सगळें कमिटीन एक विचार दवरला एज्युकेशन शिक्षण आनी आरोग्य तेजे कडेन आमी प्रामुख्यान लक्ष दिवपाचें ठरयलां. आनी तेजे बद्दल आमची मेळप जावं कोणा कडेन वचप कितें सांगप हेजेर सामको विचार चालू आसा. आमकां पार्किंग एक मोठी समस्या आसा तेजेर एक पयलो विचार चालू आसा. सो एक करून आमी तें सगळें करपाक पळयता. तेन्ना तुमचो सगळ्यांचो आदार जाय, सगळे लोकांचो आदार जाय, सगळे भाविकांचो आदार जाय आनी बाबाचो आशिर्वाद हो आमकां सदांच आसा आनी त्या आशिर्वादाचेर आमी मुखार वयतात. मागता देवा कडेन सगळें बरें जावचें म्हणून. सद्या एक आमी स्कीम चालू केल्या की बरी 2 स्कुलां आसा
ते इस्कॉलान पयलो आनी दुसरे तांकां आमी फेलिसिटेट करता दुसरे दिसा. त्याच प्रमाणे आमकां जे लोकांनी हांगा हातभार लायला आनी जे प्रामुख्यान सामके आमकां मदत करतात अशे काही लोकांचो आमी सत्कार करूंक सोदतात ते दिसा. म्हणजे प्रत्येकाक एप्रिसिएशन दिवप आमचें कर्तव्य आसा ते आमी करतले. सकाळी कितें आसा 4:45 देवूळ ओपन जाता. 5 सारके भोपाळी स्टार्ट करता, कॅसेट घालतात आमी. 5:15 सोंपता सारके 5:15 बाबाची आरती स्टार्ट करता. ते सारके सोंपता 5:45 सोंपता. अर्द्या वराचें आसा सारकें. अर्द वर जालें पावणे सोंपले उपरांत काकडी सोंपले उपरांत मागीर बाबाक मंगलस्थान घालता. मंगलस्थान घातल्या प्रमाणे लोकांक भाविकांक दर्शन दिता. दर्शन दिल्या प्रमाणे 7:30 पर्यंत आमी दर्शन दवरता. मागीर प्रसाद भायर चलो आसा. तशेंच दनपारां मागीर डेली प्रमाणे 12:30 आरती ती आसता. आरती जाल्या मागीर महाप्रसाद 12:45 महाप्रसाद स्टार्ट जाता. रातचें मागीर तशेंच 6 आरती आसता. मागीर पालखी 8 मागीर 8:30 8:30 भितर पावता. एक पावणे आसता, 5 पावणे आसता. त्यो जाल्या उपरांत 9:15 म्हणल्यार महाप्रसाद स्टार्ट जाता. मागीर बरोबर 10:15 देवळ बंद करता, निवळ करता. बाबा परत न्हेसयता, शाल न्हेसयता आनी 10:15 शेजारची आरती जाता. हो आमचो नित्याचो प्रोग्राम आसा. पूण आमी फक्त श्रावण म्हयने आनी वर्धापन दिन हे दोनूच दिसा आमचो टायमींग चेंज जाता. आमी कितें करता, श्रावण म्हयन्याक लोकांची भाविकांची गर्दी खूब आसता. ताका लागून आमी सकाळ फुडें सांजची 6 आरती दुपारची दवरतात आनी 7 पालखी काडटात. ती पालखी काडटा म्हणल्यार जवळ 1 वरान लागता. भितर पावता म्हणल्यार 9 जाता. ते म्हणल्यार ते पावणे केले मागीर सोडता. फक्त आमचे 1-2 श्रावण म्हयन्याक 4-5 ब्रेस्तार आनी वर्धापना फक्त हे 2 दीस आमचो सेटींग घालता. बाकीचे प्रोग्राम कोणूय कितें आसूं पूण आमचो टायम तीच आसता. बरें म्हळ्यार ते परते जोळी गेल्ले वार्षिक ते जोळी वयता वर्धापनाक. ते हांव प्रत्येक एक गांव ते करता. बरें हांगा ते 10 तारखेक पयर हांगा कोणे आशिल्ले आनी ते कोणेचे कितें माधवगिरी हाडटा न्ही, ते जोळेन कितें पडटा न्ही ते हाडून सगळे देवस्थाना कडेन दिता. बाबा हे तुमचे आमी व्हेल्ले, हे इतलें डोनेशन येयलां, इतले तांदूळ येयला, कितें ते लोक दिता ते हाडून हांगा दितात. सगळे त्या दिसा सगळे हिशोबूय क्लियर करता बावडे. आनी ते स्वता आपले खर्च करून बाबाचे कितें उंच तेणी ते एका 5 आपले पालखेचे सामानाचे आसा न्ही ते करता. वर्स कितें तरी आपले पदरचे पयशे मोडून कितें तरी बाबाक लागून करता. कारण मेन योगदान तेंचे आसा आमी सेवकांची. खूब भुरगे आसा. जय जयकार जय जयकार साई बाबांचा जय जयकार जय जयकार जय साईराम. जे आजपर्यंत ते देवूळ स्टार्ट जाय पर्यंत आमी आज देवाची सेवा करता आनी ते सेवेचो आमकां आज पर्यंत लाभ मेळ्ळा आनी लोकूय आमचे फाटल्यान सगलो आसा आनी सगळ्याचे आमकां आयज पर्यंत देवाचें सगळें आमकां मेळ्ळा आनी लोकांकूय खूब तेजें दर्शन मेळ्ळा. आनी दररोज आमी बेस्ताराक सगळे सकाळी ते रातचे 10 पर्यंत बाबाचें दर्शन दिता. ते प्रमाणे आमी मुखार अशें चलयत रावतले आनी आमी तेजे पेक्षा बरें करूंक सोदतले आनी लोकांची आमकां भावना आसा ती आमकां मेळो जाय बरे भशेन आमी मुखार. सव्वीसाव्या मुर्ती स्थापना वर्धापन महोत्सवाचे निमतान जो प्रोग्राम 16 आनी 17 तारखेक जावपाचो आसा तेचे कार्याध्यक्ष बाबू कवळेकार जे डेप्युटी CM आशिल्ले. आमी तेंचे कडल्यान जाणून घेवया की ह्या देवा बद्दल कितें तांकां मोग आसा आनी तेंचे 2 शब्द आयकून घेवया. पयली सुवातेर आमी श्री साईक नमन करून हांव आभारी आमच्या जी कमिटी जी आसा म्हणजे दिनेश रायकर अध्यक्ष आनी तेजे असंख्य वांगडी आसा, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, उपाध्यक्ष सगळी कमिटी. त्यांनी म्हाका संदी दिली ह्या वर्साक की 2 दिसाच्या कार्यक्रमाचो कार्याध्यक्ष म्हणून म्हाका एक संदी दिल्ली आसा. आनी गेले 8-10 दीस आमी पळयतात की ज्या पद्दतीन जे कमिटीचे कार्य पयलींसान जे चल्लेले आसा आनी हालीं सुद्दां आतां सुद्दां आमी आसा न्ही जे प्रत्येकाक आमंत्रण घेवन जेन्ना वयतात तेन्ना सुद्दां एक बरो भरगच्चो पाठिंबा येता. प्रत्येकाच्या कोणा घरांनी गेले उपरांत जे बोरी बद्दल, शाही बाबा बद्दल जेन्ना आमी सांगतात तुमी आमचें आमंत्रण आमी दिवपाक आयिल्ले आसात, प्रत्येकाक एक उत्साहान उमेदीन म्हणटात आमी येतले अशें म्हणटात. आनी ज्या पद्दतीन
हांगा जे प्रगती जाल्ली आसा म्हाका एक अभिमान जाता की प्रत्येक जे कमिटी सगळे वांगडी अध्यक्ष धरून सगळे असंख्य वांगडी म्हणटाशे आपले घरची काम जाल्ल्या भशेन वावरतात. म्हणजे सकाळ फुडें जेन्ना उठोन मनीस जेन्ना तरी सर्विसी वयता आसतना जेन्ना उठ्ठा आनी कामां वयता त्या पद्दतीन सकाळ फुडें उठोन आख्खे दीसभर म्हणटाशें काम करून रात परत रावन परत सकाळी तयार अशे पद्दतीन ही कमिटी काम करता. म्हणून आयज देवाचे कृपेन आयज इतले प्रगती जाल्ली आसा. आज 26 वर्सां ही नवीन म्हणजे मुर्ती स्थापना जाले उपरांत आनी आतांच नवीन कमिटीनी देवळाचे परत एक फावटी सगळे भितरल्यान म्हणजे टायल्स धरूनचे नविनीकरण केल्ले आसात. सुंदर अशें एक देवळाच्या रुपान तयार जाल्ले आसा. आज आमी पळयतात आयज सुद्दां आयज ब्रेस्तार रुटीन ब्रेस्तार म्हणजे पूण त्या ब्रेस्ताराक सुद्दां हजारां हांगा लोक आसात आनी अनेक म्हणजे श्रावणाक तर लोक अनेक असतात 10-15 हजार मायज लोक असतात म्हणटा अशें. आनी जर मदले आतां ब्रेस्ताराक जावन सुद्दां आतां 2-3 हजार लोक आनी आतां तर ह्या वर्धापन दिसाक तर म्हाका दिसता की कमीच कमी 2 दिसां म्हळ्यार 25,000 तरी लोक क्रॉस जातले इतले लोक जातले. म्हळ्यार इतले बरी गरूर भरारी अशी आमची साईबाबाच्या कृपेन हांगा जाल्ली आसा. आयज भावीक जे आसात ते दिसांनी वाड जायत गेल्ले आसा. भावीक वाडटात केन्ना तर देवाची कृपा साईबाबा प्रसन्न जाता. जे मनांतली मनोकामना लोकांची पूर्ण जाता म्हणून लोकांक भाव म्हणजे श्रद्धा निर्माण जाल्ले आसात. आनी आयज जशे शिर्डीच्या साईबाबाक पळोवपाक शिर्डी लोक वयतात थंय जेन्ना गर्दी जाता तेजे फाटोफाट मागीर जर पळयत जर आमी हांगा पळयत जर गोंयांक एक बऱ्यापैकी हांगा लोक येतात गर्दी करतात. म्हणजे पळोवपाक बरो आसता एक उत्साहाचें वातावरण. दर ब्रेस्ताराक सुद्दां प्रत्येक ब्रेस्ताराक जत्रा उत्सवाचो स्वरूप येयल्लें आसा. आनी हेजे बाबाचे जो आशिर्वाद तेणी जे आशिर्वाद दिता लोकांची कामां जाता ताका लोक येतातच. त्याच बरोबर जे कार्यकर्णी आसा त्यांचे अथक परिश्रम आसा. सगळ्यांची योग्य रित्या हे करप सगळे रितसर करप आनी अथक परिश्रम घेतले कारणाने आयज देवाचे दिसान दीस ही प्रगती जायत आसा. ह्या 2 दिसाच्या कार्यक्रमा बद्दल तुम्हाला कार्यक्रम सगळो सविस्तर आसा. 16 तारखेचो कार्यक्रम परत 17 तारखेचो कार्यक्रम 17 तारखेक सांजची मागीर पालखी जाली 7 जेन्ना पालखी जाली काय फॉर्मल कार्यक्रम जातलो आमचो. आनी त्या कार्यक्रमाक सुद्दां आवर्जून आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतले आनी बाकी सगळे आमचे युनियन म्हणजे केंद्रीय मंत्री आमचे भाऊ आसतले श्रीपाद भाऊ आसतले. आमचे गोंय राज्याचे सभापती रमेश तवडकर साहेब आसतले. आमचे फाणी म्हालाचे सगळे मंत्री आसतले जावं ते रवी नाईक आसतले आमचे सुभाष शिरोडकर आसतले जावं ते सुदीन ढवळीकर जावं आमचे गोविंद गावडे ताचे भायर सुद्दां बाकीचे मंत्री बाकीचे आमदार असे असंख्य असे म्हणजे त्यांना हे आसतले त्यांचे स्वागत हांगा जातले. आनी 2 दिसाक एक सुंदर असो कार्यक्रम बऱ्यांतले बरे गायक हाडून रातचे पयल्या दिसाक आनी दुसऱ्या दिसाक असे कार्यक्रम दवरले आसात. आनी एक फावटी कार्याध्यक्ष हांव असले कारणांनी म्हाका केल्ले कारणांनी हांव कमिटीचे सगळ्यांचे आभारी म्हणजे आभारी कित्याक मनांतलें म्हाका बरें दिसता की हांगा येयलें एक वातावरणच वेगळें सुंदर अशें वातावरण जेन्ना ते तुमी म्हाका संदी दिल्या बद्दल तांचो आभारी. आनी एक ह्या संदीचो फायदो घेवन असंख्य गोंयकारांक हांव सांगूंक सोदता की 16 आनी 17 तारखेक तुमी सगळ्यांनी येवचे. साईबाबा कमिटीच्या वतीन सगळ्या असंख्य गोंयकारांक तुमी सगळ्यांनी 16 तारखेक आनी 17 तारखेक हांगा येवन दर्शन घेवचें तीर्थ प्रसाद घेवचो अशें सगळ्यांच्या वतीन आमकां कळीत करून दिसता. सगळ्यांत पयलीं म्हणजे साईबाबाक नमन करून आयज जे जाग्याचेर आमी पावलेले आसा तेजे फाटल्यान सदांच म्हाका साईबाबाचो आशिर्वाद आसा. म्हाका अजून पर्यंत उगडास येता 2003 फर्स्ट टायम हांव शिर्डी गेलो आनी जेन्ना हांव शिर्डी साईबाबाच्या देवळान भितर सरलो जाल्यार अक्षरशा म्हाका अजून पर्यंत दीस उगडास येता. जे थंयसर जेन्ना हांवें साईबाबाक पळयलो जाल्यार म्हाजे जे आंगांसून जे हे हांगा वयले केस जे उबे जाले आनी अक्षरशः दोळ्यांचो दुख आयले तो दीस हांव विसरूंक शकना. त्या दिसांसून जे आयज पर्यंत जो साईबाबाचो म्हजेर आशिर्वाद आसा थंयसून जो 2003च्या उपरांत जो बिजनसान हांव वयर सरलो तेजेसून मागीर पॉलिटिकल क्षेत्रान हांव वयर सरलो आनी सदांच आयज पर्यंत साईबाबाचो असो आशिर्वाद आसा. आनी म्हाज्या मनानसून जो साईबाबाक लागून जो श्रद्धा म्हाज्या बद्दल साईबाबा बद्दल आसा ती हांव आनी साईबाबा जाणा. सदांच आयज जो हांव ह्या पोजिशनाचेर पावला तो फक्त तेज्या आशिर्वादान तेजी आशिर्वादान आयज हांव फुडें वचत आसा. आनी
आयज पर्यंत आख्खी आमची फॅमिलीचेर आनी बाकीचे म्हाजे फ्रेंड्सांचेर सदां तो साईबाबाचो आशिर्वाद आसा. आयज खूब खुशी भोगता की आमचे बोरी शिरोडा साईबाबा देवस्थानान आयज जी मुर्ती स्थापना केलेली तेंच्यांनी ती 26 वर्सां कंप्लीट जाता. तेज्या लागून तांकां शुभेच्छा दिता आमच्या साईबाबाच्या देवळाक. आनी तेजे पेक्षा चड वर्सां जाल्लेली आसा, बट मूर्ती जी न्यू मूर्ती स्थापना केली ताका 26 वर्सां कंप्लीट जाल्या कारणान एक तांचो 2 दिसाचो प्रोग्राम आसा. सगळे साईबाब आख्खे गोंयचे तशें आख्खे देशाचे जे साईबाब आसा तेंच्यांनी थंयसर गोंयचे मुद्दाम कित्याक थंयसर सुद्दां जी साईबाबाची जी एनर्जी आसा ती हांवें स्वता पळयलेली आसा. म्हाका उगड आसा इलेक्शनच्या पयलीं सुद्दां हांव थंय गेल्लो साईबाबा कडेन मागून घेतलेले आनी त्या प्रमाणे जिखल्या उपरांत सुद्दां हांव थंय गेलो तेन्ना तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून म्हाजो सत्कार सुद्दां केल्लो आसा. तो दीस विसरना. आनी अशी म्हाजी आनी साईबाबाचे सदां खंयच्योय देवळां आसा ते बोरी शिरोडा तशें न्हू बाकी जितली साईबाबाची देवळां आसा खंयसर आसा सदांच म्हजो लागचो संबंद आसा त्या देवस्थाना कडेन. आनी जे प्रमाणे हो मोठो उत्सव जो घडोवन हाडलेलो आसा आयज बोरी शिरोडा साईबाबा देवस्थानच्या कमिटीन तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. खबर आसा साईबाबाक आमी वळखता कित्याक ताणें आपल्याक लागून स्वताक लागून कांयच करूं जे आसलें तें सदांच लोकांक लागून केलेलें आसा. आनी असोच ताणें आमचेर सगळ्यांचे आशिर्वाद धरून आमचे बुद्धी दिवन असोच लोकांक लागून वावर करपाक म्हाका ताकद दिवची. ह्या शिर्डीची आता रौप्य महोत्सवी पूर्ती. साई चरणी आमचे साष्टांग नमन.